प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची चवथी चीट 12 ते 17 आनी 23 ते 25 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें हें देवाचें उतर आमी आयकुया. जिवांक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालियांत गेलो. जाबुलानाच्या आनी नेफ्तलीच्या गांवां, दोर्याचे वाटेर जॉर्दानाचे पेले तोडी आस्तो राष्ट्रांच्या गालिया. काळोखान रावतल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावली पडल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. अशें इजाज प्रवाद्यान सांगलेलें तीं उतरां पाळोवन येवचे खातीर नाजरेत सोडून जाबोलिनाच्या आनी नेफ्तलीच्या शिमेर दोर्या देगेर आस्तो कफेर्नाउमांत ताणें ठिकाण केलें. तेन्ना थंय जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो. जिवीत मन बदलात, कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. जेजू आख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो. राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. तेन्ना ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक, सोबात जिन्सांचे पिडेन आनी कुश्तान, दोगदांनी, वळवळटल्यांक, देंवचार बसलेल्यांक, मोरलूक मारतल्यांक आनी आरेन पडलेल्यांक ताचें सोरशें हाडटालीं आनी ताणें तांकां बरी केली. गालिल्या थावन 10 नगरांच्या प्रांतांत थावन, जेरुजाल्या थावन, जुदेया थावन आनी जॉर्दाना पलतोडच्या प्रांतांत थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताच्या फाटल्यान वेताल्यो. भाव भयणींनो, आयज आमी कितें आयकता? आयज आयच्या शिवर्तमानान जेजू 17 वडीन कितें म्हणटा? जिवीत मन बदलात, कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. भाव भयणींनो, जुआंव बातिस्तान ही सोमेस्तांची वाट बरी केली. म्हणजे जेजूचो येवकार तांकां दिवचे खातीर ताणें देवाचें उतर परगट केलें. सगल्यांक तांचें मन बदलोवपाक तांकां सांगलें. आनी जेन्ना जुआंव बातिस्तान सगल्या लोकांक सांगलें की तुमचें मन बदला, कित्याक आतां येवपाक आसा जेजू, तो तुमकां खरेंच सुरवंडार आमचो आनी तो तुमकां खरेंच देवाची बरी खबर दितलो. आनी भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जुआंव बातिस्ताक कैदी केल्या उपरांत जेजू कितें करता? तो जाणो आतां की ताजें काम कोमेस जावपाचें आहा. आनी तो जेन्ना कोमेस करता आपलें काम, देवाचें काम, तो सगल्यांक पयलीं उतर जें उलयता तो म्हणटा, जिवीत मन बदलात, कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. भाव भयणींनो, आमी सदां समजता की हें नवें वर्स आयलें, आमी ह्या नव्या वर्सान आमचें मन बदलूंक जाय, आमी हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, आमी मिसाक सदां वचूंक जाय, आमी तेज करूंक जाय, आमी खरेंच बरीं मनशां जावंक जाय. पूण आमी फकत पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा हें चिंतां आनी तेज्या उपरांत जसो म्हयनो फुडें वता आनी हें वर्स फुडें वता, जें आमी निचो केला तें विसरता आनी परतून आमचें जिवीत तेच भाशेन जाता. कित्याक आमचो जो थाराय आहा, आमचें जें मन आमी बदलता तें फकत 1-2 दीस आहा. पूण जेन्ना भाव भयणींनो आमी हें देवाचें उतर घेता, हें देवाचें उतर आमचें पाळटा, देवाचें उतर आमी शिकता, देवाचें उतर परतून आयकता, तेन्ना फकत आमी आयकना, आतां हें देवाचें उतर जावन आसा पवित्र आत्मो. कित्याक जेजून म्हणलां जुआंचे 6 चिटीन 63 वडीन तो म्हणटा, म्हजें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. म्हणटच आमी परतून जेन्ना देवाचें उतर आयकता, हो पवित्र आत्मो आमकां ती घोटाय दिता, आमकां हुशार करता, आमकां तें देवाची कृपा, देवाचें सगळें बरेंपण, देवाची महिमा, देवाची जाणवाय दिता. आनी परतून आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमचो भावार्थ वाडीत वता. आनी जेन्ना आमचो भावार्थ वाडीत वता तेन्ना आमी आमचें मन बदलता
आनी आमचें जिवीत बदलता. भाव भयणीनो, फकत आमी निचो केलो देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सगळें बरें जातलें, बरें फावो जातलें. पूण आमी फकत देवाचें उतर पयस दवरतले आनी आमीच चिंतले वय म्हाका बदलूंक जाय, हें करूंक जाय, तहें करूंक जाय, मिसाक वचूंक जाय, हें मागणें करूंक जाय. पूण आमी देवाचें उतर आयकना. हें जें आमी जें निचो कोत्ता वो जो आमी थारायक घेता तो फकत 2 दिसाचो 4 दिसाचो जाता. पूण जेन्ना आमी हो निचो कोत्ता, खरेंच आमी आमचें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी बदलता, तेन्नाच आमकां सुर्गीचें राज आमच्या भितर सोंपता. आनी सुर्गीचें राज फकत लागीं येना, सुर्गीचें राज आमच्या भितर येता, आमच्या काळजान येता, आमच्या जिवितान येता आनी आमी देवाच्या राजा प्रमाणे चलोंक पावता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ह्या शिवर्तमानान आपलें काम कोमेस कोत्तालो तेन्ना तो देवाचें उतर पोटगोट काडलो. तो सगळ्यांक सांगतालो जिवीत मन बदलात, कित्याक सुर्गीचें राज येवचें जालें. आनी भाव भयणीनो, तो कितें करता, सगळ्यांक पिडेंतल्या लोकांक बरो करता, देंवचार काडटा, सगळें बरें करता. आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, तें शिकता, तें पाळटा, जें जेजून केलां आमी करूंक पावतले. ना तर आमी कितें करतले, आमी फकत निचो करतले, आमी थोडो मागणें करतले, हें करतले, देवस्पण करतले. पूण खरेंच आमकां हो भावार्थ आमचे भितर येवचो ना आनी आमी जें जेजून आमकां सांगलां बरें करपाक तें आमी करूंक पावची ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मन बदलपाक आनी खरेंच आमकां सगळें देवाचें फाव करपाक. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, हीच थाराय जावनी आमचो की आमी आयजथान ह्या नव्या वर्सान देवाच्या उतर आमी आमच्या काळजान रिगून तें पाळटले, आमी तें शिकतले, आमी खोदतले आनी आमी दुसऱ्यांक ह्या भावार्था वरवीं दुसऱ्यांक आमी बरी खबर दिवपाक पावतले. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आनी मन बदलपाक जाय जाल्यार खरेंच आमकां देवाच्या उतराची गरज. आनी देवाचें उतर फकत आमच्या आल्ताराचेर दवरपाचें न्हय. आमचें पवित्र पुस्तक फकत आल्ताराचेर दिवपाचें आनी जेन्ना पाद्री येता, कोण प्रेगादोर येता आमच्या घरान बेसांव करपाक, तेन्ना आमी सकयल काडपाचें न्हय. सद्दां आमी तें देवाचें उतर काडून तें वाचून, आतां ह्या दिसांनी आमकां वाचूंक जायना जाल्यार आमच्यान ऑडियो बायबल आयकूंक जाता. आतां इंटरनेटाचेर ऑडियो बायबल आयकूंक जाता. तुम्ही ह्या दिसांनी हें देवाचें उतर आयकतात तें ऑडियो बायबल तो फकत आमी इंटरनेटाचेर वचोंक जाय आनी देवाचें उतर आयकूंक जाय. ज्या लोकांक देवाचें उतर वाचूंक सजमना, म्हणजे फकत देवाचें उतर न्ही, तुका सजमोंक ना वाचपाक, तुज्यान देवाचें उतर आयकूं येता. थोडो 5-10 मिनटां आयकूं येता, पोत्तून आयकूंक जाता. पोत्तून आयकून तें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान धरून आमचो भावार्थ वाडून आमी खरेंच जेजूच्या पाटलावदार जावन आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमच्यान वावरूं येता. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, आयज आमी आमचें जिवीत मन बदलूंक आमी वावरुया आनी दुसरी बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक समेस्तांक गॉड ब्लेस म्हणटा.